रस्त्यांचेर वाहनां चलोवपाक जावन रावला कुस्तार, गोठ्या बदला गोरवां पातळपाक लागल्यात रस्त्यांचेर। पंचायतीकय पडलेले ना आनी पालिकाकय ना परवा, गाडयेंतल्यान देंवून आमुडपाची पडटात गोरवां। सावतावाडो बागान हक्कांचो चल्ला वाद, कोमिनी दादाचे सुवातेत दुकानां वाटपाक थळाव्यांक दियात प्राधान्य, थळाव्या पंचायत वांगड्याक घातलो घेराव। फोंड्या खांडेपारचो हायवे जाला तरणाट्यांचो पिकनिक स्पॉट, रिते जातात बियरीचे कॅन, पुलाचेर बसून सारतात राती, तरणाट्यांची नवी संस्कृती जावन रावल्या चिंतेची गजाल। येवकार, हांव शिवेंद्र तारी। पळयात खबरो विस्तारान। सांकवाळ पंचायत आनी थळावी आमदार एलिना साल्ढाणा हांचे मदीं केस्तांव द कोफुसांव सुरू जाला आनी ताच्या फाटल्यान राजकी कारणां आसात। आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान जुवारी नगराचे पुनर्वसन जातलें अशें उतर दिल्लें, जाल्यार रिहॅबिलिटेशन बोर्डाची अध्यक्ष आशिल्ल्या एलिनान तें केलें ना, तिचेर आरोप जाला। एलिना किकोंत करता अशें म्हणत पंचायतीन एलिनाक कुशीक दवरून 2 प्रकल्पांक सुरवातय केली। कुठ्ठाळेचे आमदार एलिना साल्ढाणा आणि सांकवाळचे पंचायती मदीं उबी वेर पडल्या। एलिना मुद्दम जावन पंचायतीचे उदरगती कडेन आडनदर करता अशें पंचायतीचें मत जालां। कला भवना कडेन लेगीत तिणें आडनदर केल्या असो आरोप सरपंचान केला। पूण पंचायत वाठारांतल्या उदरगतीच्या कामा खातीर आमदाराच्या फावराची गरजच ना, आमी थेट PWD मंत्र्याक मेळून कामांचो धडाको लायतले अशें सरपंचान सांगलें। पळयात हे अंतर्गत राजकारणाचेर आदारीत केस्तांव दो कोफुसांव। जे जितले डेव्हलपमेंट आमचे जुवारीनगर सुद्धा पळोवपाक गेले आमी जे डेव्हलपमेंट केल्ल्या आमी पंचायती सायडीच्यान केल्ल्या। कितें हांव म्हाका बारीकशें म्हणटा 3 वरां जावपा येयला। आतां एक मार्केट कॉम्प्लेक्स आमचे जुवारीनगर, लोकांक आमी लास्ट टायम इलेक्शना टायमार आमी स्टेजीचेर रावन आमी उलयले लोकांक फुडें की आतां आमी व्हडले मार्केट कॉम्प्लेक्स करता जुवारीनगर। त्या मार्केट कॉम्प्लेक्साचेर कोणाक पडूंक गेल्लेच ना, कित्याक आमी लोकांक प्रॉमीस केल्लें एक बरोशें मार्केट जुवारीनगर येतलें। आनी चडशें पळोवपाक गेल्यार 200 वोट सांकवाळ पंचायतीच्यान आमी MLA इलेक्शनाक MLAक दिल्ले आनी इतले वोटींग दिवन सुद्दां आमचे जुवारीनगर 3900 वोट दिवन सुद्दां आमकां जुवारीनगरान कितें डेव्हलपमेंट केलें। जेन्ना हांव फर्स्ट टायम बाई फुडें गेल्लो, बाईन म्हाका फर्स्ट टायम बाईक विश करपाक गेला CM जालें म्हणून, आनी बाईन जेन्ना म्हाका टेबलाचेर जेन्ना पावलें प्रॉमीस खंयचे देवाचेर हात लावन सांगता, बाईन म्हाका पळय तुगे फायल म्हूण पावलो बिल्ला फूल रिहॅबिलिटेशन करतलो, रिहॅबिलिटेशन सगळें पयलीं तुका तुमच्या एरियान पयलीं जातलें म्हणून सांगलें। पूण आतां 3 वरां जावन गेल्या, अजून आमच्या लोकांक कांय जावना हिंगा। वयल्यान चेअरमॅन सुद्दां आमचे MLAचा, आमचे पंचायती कडेन फंड आसा, आमी पंचायत घर सुद्दां आमी पंचायत फंडांतल्यान उबो करतलो आमी। आनी पंचायत मिनिस्टराचे आमकां फूल सपोर्ट आहा। आमी मिनिस्टर फुडें सगळे जाण गेले, सगळे मेंबर 7 मेंबर गेले। पंचायत मिनिस्टर आमकां मेन पंचायत घर प्लस सेकंड गार्बेज प्लांट आमकां करून दिता म्हणटा, आनी आमकां फूल गॅरंटी आहा पंचायत मिनिस्टर आमच्या वांगडा आनी आमकां करून आमचे सगळे कामां जातले। आयज आमी हालीं टेंडर केल्या, जवळ जवळ 22 कामाचे टेंडर जाल्या आनी अरावंड 75 to 80 lakhs हे आमी आयज ह्या टेंडराचे आमी खर्च केल्लो आहा आनी हे टेंडर इश्यू जाल्या। कित्याक हेवूय रेडी जाल्ले, हे पाक जे केला ते रेडी जाल्ले आनी ते भायर तो गटाराचे कॉन्ट्रॅक्टर येयलो, तो म्हणला स्टार्ट करपाक केले। थंय तशें हाय टेन्शन वायर आहा वयर लोकांच्या घरा वयल्यान वयता, जे ऑलमोस्ट डेड आहा, तिवूय शिफ्टिंग करपाक आमी केल्ले आहा। हे अशें जाल्लें आहा की आतां आमी हो काम सुरवात केल्ली कामाची आनी हो धडाको फुडले 1.5 वर्स पर्यंत असोच चालू उरतलो। कला भवन खंय पावलें? कला भवन हे ऑक्टोबरात चालू करता, ते ऑक्टोबर कितली वर्सां गेली? कला भवन कित्याक जायना तुजे कडेन? जायते इश्यू आहा, तुजे कडेन एक इश्यू जायना। हांगसर गेले ते 1 वर्स फाटीं MLA येवन हांगसर नाल्ल बील फोडून फुलां बिलां घेवन हांगसर हॉट मिक्सिंग करपा आशिल्लें, पूण तेजो अजून पत्तो ना। फायल पेंडींग उरल्या, कित्याक पेंडींग उरल्या आमी विचारता। कित्याक हे जे फायल पेंडींग दवरपा आनी राजकारण आहा, कित्याक तो गिरीशाल वॉर्ड पडटा ताका लागून। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले। नाजरी रिसॉर्टा कडले पार्किंगेचे सुवातेर गाडे हाडपाच्या कोळंगूट कोमिनी दादाच्या प्रस्तावाचेर भागातल्या सावतावाड्यावेले लोक चाळवल्यात। हे सुवातेचेर गाडे हाडटले जाल्यार थळाव्या लोकांक पयले प्राधान्य दिवपाक जाय अशी मागणी घेवन लोकांनी पंच वांगड्याक घेराव घातलो। कळंगुटे मंगळार दीस व्हडलो बोवाळ जालो। नाजरी रिसॉर्टा कडली पार्किंग सुवात कोमुनी दादीचे कार्यक्षेत्रांत येता। पार्किंग भाड्यान चलोवपी मनशा खातीर कोमुनी दाद 2 गाडे घालपाक सोदता। तशेंच हेच सुवातेर आनीक 18 गाडे हाडपाचो कोमुनी दादीचो विचार आसा। दुसऱ्या आवाठांतल्या लोकां परस थळाव्या लोकांक पयली प्राधान्य दिवचे अशी मागणी सावतावाड्यावेल्या लोकांनी केल्या।
सर्वसाधारण बसकेत हो विषय मांडून कितें जाता ते पळयता अशें कोमून इदादीच्या एटर्नीन सांगलें. आनी आमच्या वाड्याले भुरगे आहा तांकां आतां हे गाडये जाय कित्याक आमचे भुरगे खूब जाण बेकार आहा. हे गाडये आतां कित्या खातीर घालतात भायल्या लोकांक दिवपाक म्हणजे आमच्या वाड्यार रावन आमी उपाशी. आतां म्हाजे कितें जालें हे आतां सगळे आयकल्ली गजाल. ऑलरेडी खंय कोण म्हणटा 9 गाडे आनी कोणाक दिल्यात हे 2 गाडे आनी कोणाक दिल्यात. हांव म्हणटा आमी पळय वाड्याकार आहा वाड्याकारांक एक तरी सोंग जाय तेंच्यांनी वाड्याकारांक एक तर गाडो दिवंक जाय न्हू. आमकां सांगना सगळ्या भायल्या लोकांक गाडे दिता आमकां उरतलें कितें म्हणून. हांव म्हणटा गाडे घालूं नाका 30-40 गाडे घाल. आमच्या वाड्याकारा लोकांक विचारा तुमी न्हू बाबा हितून तुमकां कोणाक गाडे जाय पळय ते कोणाक गाडे जाय ते गाडे घेतले ना जाल्यार उरलेले तुमी दिया कोणाक. आमकां कांय खबरूच ना. आमकां फर्स्ट प्रेफरन्स आमकां फर्स्ट प्रेफरन्स मरे आमच्या कायदा पयले हक्क आहा आमकां. आमी वाड्याकार असून कितें फायदो आमच्या मागीर तांकां रायट मागीर तांकां दी. आतां तेंच्यान ऑलरेडी डिसायड केलें कोणाक गाडे दिवपाचे पळय आमकां खबरूच ना. सावतडचो लोकां सावतडो सोडून आमच्या लोकांक खंय तर दुसऱ्या वाड्यान धंदो कितें तरी करून दिला कोणें काय करूं ना. तुमी सांगा आतां तुमच्या कोणाचें कितें आहा तें भायल्या वाड्यार. आतां आमी एकठांय जाल्यार पळय हयच आमी सगळे जाण पंचायतीन या सरपंचाक विचारया मरे आनी कित्याक तर मिटींग घेवया पुरती. सालोजीन फर्नांडीस हो पंच वांगडी मंगळार दीस जाल्ले बसकेक येवंक नाशिल्ल्यान थळावे लोक बेजार जाले. उपरांत लोकांनी कळंगूट पंचायतीत धांव मारली आनी पंचाक घेराव घातलो. हाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग कर नाका अशें सालोजिनान गोवा 365 सांगलें. तशेंच बसकेक आफोवंक ना अशें म्हणून उरफाटो थळाव्या लोकांकूच जबाबदार धरले. No media. No. I have a right. बऱ्या कोणाक सांगता न्हू पळय. आता सगळे आम्ही तुका सकाळी पार्किंग ऑफर होती सगळे येता तुमी म्हाजेशीन पयले सांगला म्हाका कितें उलयला तुमी म्हाजेशीन कांयच उलोवंक ना. आमकां खबर आसलें गाडये घालता म्हणून आनी कोणाक गाडये घालपाचें अजून कांय सांगना. 2 घातले 2 गाडये घातले ते कोणाक ते आमच्या वाड्यातल्या भुरग्यांक कोणाक दिल्या गाडये कोमनीदाद घालता. आमकां तेच घालता आमी कोमनीदाद आमची न्हू ती पंचायतीची न्हू म्हाजी न्हू. अच्छा हांवें उलोवंक तेजेर कांयच सकना. ओके तुका कितें म्हायती आसा ती आमकां सांग न्हू. आमकां तूं वॉर्ड मेंबर म्हणून आमी तुजे कडेन तुमी म्हाजेशीन मिटींग पयली तुमी 4 जाणांनी घेवन म्हाका उलोवंक जाल्ले. तुमी विचारूंक जाल्ले बाबा हे कितें करता ते तुमी म्हाका कांयच सांगना. affollo कोण तुका affollo कोण सारकें सांग इतलेंच सांग तुमी तुवें आपयलाय म्हाका तुझ्या येवंक पळय रायट. सो तें कितें आसलें जाणा मरे आतां पळय तुमकां हांव ओपनली सांगता. ओपनली सांग तूं ओपनली सांग वायरल करतले बेश्टे. बोवाळा उपरांत सालोजीन लोकां म्हऱ्यान नमलो आनी कोमुनिदाद एटर्नीक आफोवन घेतलो. भागधारकांक पयले गाडे दितले आनी उपरांत गाड्यांची पावणी करतले अशें एटर्नीन सांगलें. उपरांत एक बसका जाली पूण तातूंतल्यान कांयच साध्य जालें ना. सर्वसाधारण बसकेत हो विशय मांडून निर्णय घेतले अशें एटर्नीन सांगलें. आमी तिचो शॉपाक घालपाक अजुनूय आमचो डिसिजन फायनल जावंक ना. फकत आमी शॉपाक घातले ती कोणाक तिचो सेक्युरिटी पे पार्किंग रावता पळय त्या भुरग्याक दिवपाक कळ्ळें न्हू. आनी तेंचो डिमांड आहा कितें सावतडच्या भुरग्यांचो शॉपाक जर तुमी इनकेस फुडें घालता जाल्यार घाला पूण आमकां प्रेफरन्स दिवचें म्हणून. सो आमी तें आतां जनरल बॉडीन मिटिंगेन घालतले तेंचें कितें सजेशन्स आहा पळय ते एंड वी वील सी अकॉर्डिंगली वॉट इज ट्रेसपास वॉट इज डिसायडेड इन द जनरल बॉडी वी वील हॅव टू इम्प्लिमेंट. शॉपान ते म्हणटा कितें ते जायते म्हणटा कोण म्हणटा 70% कोण म्हणटा 80% सब्जेक्ट टू द एप्रुवल ऑफ जनरल बॉडी. हें आमी आतां पळय हेंचें सजेशन आहा कितें रिक्वेस्ट आहा न्हू वी आर गोइंग टू प्लेस इन द जनरल बॉडी मिटींग एंड डिसायड अकॉर्डिंगली बट वी वील कन्सिडर मोस्ट प्रॉब्ली देअर रिक्वेस्ट. But the majority will be given. The percentage is not yet decided. No. Percentage will be. Their request is there. 70%, 80% they are saying. We will go to the general body meeting because there is a code of this thing only that it says it has to be approved by the general body. गोवा 365 खातीर सावता वाड्यावेल्यान समीप नार्वेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसप. विसवा उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंड्या खांडेपार नॅशनल हायवे 4 चलिल्ल्या बेकायदेशीर कामांचेर थळाव्यांनी आवाज काडपाक सुरवात केल्या. हो हायवे सोरो पियोवप्या खातीर अड्डो जावन रावला जाल्यार कांय जाणांक हो पिकनीक स्पॉट कसो दिसता. थळाव्यांनी हांगाच्या घडणुकांचेर लक्ष ओडपाचो प्रयत्न केला. थळाव्यांनी आता गोवा 365च्या माध्यमांतल्यान ह्या प्रश्नांचेर उजवाड घालपाक सुरवात केल्या. मोल्या सावन पणजे वचपी फोंडा खांडेपारचो NH4 महामार्ग सद्याक तळीरामांचो अड्डो जावन रावला. तरणाटे बियर कॅन वा सोऱ्याच्यो बाटल्यो घेवन हांगा राती जागोवपाक लागल्यात.
उसरा मेरेन पार्ट्यो झोडपाक लागल्यात. हो जो फ्लायओव्हर जाला हो न्यूली आता 6 महिने जातले स्टार्ट जाला जाल्यार गेले खूब वर्स हो बंद आशिल्लो आनी हालींच ताका 6 महिने जाले आता उदकावण जाल्यार. पूण आयज तेजी परिस्थिती पळयत न्ही जाल्यार हांगा एकदम दुर्भाग्य म्हणपाचें आमचें. जो वॉकिंग ट्रॅक आसा हांगसरल्यान तो आमिगोज हॉटेला कडेन सुद्दां तो सबंद कवच्यांनी भरलेलो आसा आनी तितून भितर बियरीच्यो बाटल्यो, प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो अश्यो जायत्यो बाटल्यांच्यो म्हणजे सोऱ्याच्यो बाटल्यो म्हणल्यार जाता, सोरा आनी उदकाच्यो बाटल्यो. फाटल्या टायमार कोविड-19 लागलेलो तेन्ना जी बार्रां बंद आशिल्ली, होलसेल बंद आशिल्ली, काही टायमान होलसेल चालू जाली, बार्रां बंद जाली. सो लोकांनी हांगा बार्राची एक सोय करून दवरली हांगा आनी बाटल्यो हाडप, हांगा ते सोरो घेवन पिवप आनी त्यो बाटल्यो हांगा फोडून वचप. बाटल्यो काडून सेफ सायडी दवरप बी न्ही, मस्तेन फोडून वचप. सो हांव कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता, पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन, फोंडा पुलीस स्टेशना कडेन मागता की रातचे हांगा जर कोणी बेबदे मेळत जावं कोणी हांगा बसता तेंचेर तेणी एक्शन घेवपाची. आनी नॅशनल हायवे आमचे 15 डिपार्टमेंटा कडेन मागता त्यो ज्यो कोवच्यो पडल्यात त्यो तेणी त्यो निवळ करचे, जेणे करून लोक हांगा आपले चलपाचे जावं वॉकिंग ट्रॅका खातीर जो वाट यूज करताले. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. फोंडकुलांनी भरिल्ले रस्ते आनी रस्ते आडावन बसपी रस्तात गोरवां हो गोंयान एक चिंतेचो विशय जावन रावला. पंचायती आसूं वा पालिका संबंधीत यंत्रणा कडेन कागाळी करूनय कोणूच ह्या प्रश्ना कडेन लक्ष दिनात. रस्त्यात गोरवांचो प्रश्न जाल्यार शासनाचोच जावन रावला. वाहनां चलयतना सगळ्यांकच त्रास जाता, पण सगळ्यांची तोंडां बंद. रस्त्यांच्या प्रश्ना प्रमाण गोवा 365 आता रस्त्यात गोरवांचो त्रास सरकाराच्या नदरे मुखार हाडपाक सुरवात केल्या. हो देखाव दिवचलचो. जो मेरेन रस्त्या वयली ही गोरवां कुशीक सरनात तो मेरेन वाट मेळना. जसो कितें रस्तो गोरवां खातीर बांदला, मनशा खातीर न्हू. लोक गाळी दीत असतात, पालिके कडेन कागाळी पावत असतात, पूण कोणाक कोणाचें पडिल्लें ना. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. मडगांवच्या पोन्न्या बाजारांतल्या सिद्धश आल्म्स कपेलाची फंड पेटी फोडपी चोराक फातोड्डा पुलिशेन 24 वरां भितर अटक केलो. तशेंच चोरयेक गेल्ले पयशे पुलिसांनी हस्तगत केल्यात. सोमारा राती कडेन ही चोरयेची घडणूक घडली. ह्या विशीं फातोड्डा पुलिशेन कागाळ नोंदयल्ली. पुलिशेन घडणूक थळार धांव मारून पंचनामो केल्लो. कपेलाचे मुख्य दार फोडून चोर कपेलात भितर सरलेलो. तशेंच फंड पेटयेंतले सगळे पयशे चोरून व्हेल्ले. ह्या दिसांनी चड पयशे नाशिल्ले, तरीकूय सप्तकात 8 ते 10 हजार रुपया जमताले अशें कायतान नोरोंदान सांगलें. दार मरे तशें करून फरसान लोकयलां आनी ते ओल्ड ती लॉक नासली ते फोडून काडलें. ओके. आनी भितर ते कलेक्शन बॉक्स नासलें तेजे लॉक काडून येला. सगळे पयशे हय बारीक लॉक आनी सगळे पयशे घेवन गेले. एक पाटी इन 10 days around 5,000-6,000 a day. 10 days. Sometimes in 10 days 8,000-10,000 a day. It depends on the festival. But it's any चोर आसपाना कित्याक जालें मरे income of the people also is less. Police complaint. We have lodged the police complaint. Police has sued. We are trying to figure out because we are trying to check whether that CCTV camera of this thing is covering this area. No, it's covering only half the road. Okay, okay. In fact, I went there and I requested them. What is the name of this chapter? Sidalma Kapel. There it is. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. देशान कोरोना बाधितांचो आंकडो 71,75,880 पावलो. 706 जाणांक मरण आयले. 62.27 लाख जाण कोरोना मुक्त जाले जाल्यार 1,09,865 जाणांनी आतां मेरेन जीव वगडायल्यात.
दुयेंती बरे जावपाचे प्रमाण वाडला, देखून एक्टिव्ह दुयेंतींचो आंकडो बरोच उणो जाला. फाटल्या 26 दिसान एक्टिव्ह केशी 15% देंवल्यात. 16 सप्टेंबरा मेरेन 10.14 लाख आशिल्लो एक्टिव्ह दुयेंतींचो आंकडो आता 8.38 लाखांचेर पावला. कोरोनाचेर वासीन केन्ना येतले हाचेर लोकांचे लक्ष लागून उरला. केंद्रीय भलायकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन हांणी मंत्री गटाचे बसकेत कोरोना वासीन आनी वितरणा विशीं म्हत्वाची म्हायती दिली. 2021चे सुरवेक वासीन येवपाची शक्यताय आसा अशें ताणें सांगलें. भारतात एकाच दिसात 55,342 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर 706 जाणांक मरण आयिल्ल्याची जाल्यार 77,760 लोक बरे जाल्ल्याची बातमी आसा. आतां मेरेन भारतात 71,75,880 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशींनी 8,38,000 आंकडो हुंपलो. 1,09,856 जाणांच्या मरणाची जाल्यार 62,27,295 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. एक नियाळ शेजारच्या कोरोना पिडेस्त राज्यांचो महाराष्ट्रांतलो आंकडो 15,35,000 जाला. फाटोफाट आसा तो आंध्र प्रदेश, थंयचो आंकडो 7,58,000 पावलो. कर्नाटकात 7,17,000 केशींची नोंद जाल्या. तमिळनाडूंतलो आंकडो 6,61,000 पावलो. उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो 4,39,000 जाला. संवसारभराच्या केशींचेर नदर मारीत जाल्यार दिसून येता एकाच दिसात जगात 2,75,000 केशींची नोंद जाल्या. संवसारीक कोरोनाचे प्रमाण 3,80,00,000 लाखांचेर पावला. 10,85,000 पेशंटांच्या मरणाची खबर आसा. जाल्यार 2,86,00,000 लोक बरे जावन घरा गेल्यात. आनी कोरोनान फाट धरिल्ले संवसाराचे फाटी वयले हे कांय देश. अमेरिका आघाड्याचेर आसा, थंयचो आंकडो 76,36,000 जाला. फाटोफाट आसा तो भारत, 71,75,000 हो भारतांतल्या कोविड केशींचो आंकडो. ब्राझीलांतल्यो केशी 51,03,000 पावल्यात. 13,12,000 हो रशियेंतलो आंकडो आनी कोलंबियान 9,19,000 केशींची नोंद केल्या. कोरोनाचे स्थिती वयल्यान मोगोवपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकरान सरकाराचेर फोग काडलो. कोरोना काळात सरकार सगळ्या आघाड्यांचेर अपयशी थारिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. पळयात. डेथ आसा हॅज क्रॉस्ड 500 पीपल आज मेले आनी तातूंत आमचो जो ओबीसी कमिशनर आशिल्लो फाटलो एडवोकेट पालकर ताचें दुःखद निधन जालें ह्या हातूंत. अशे कितलेशेच बरे लोक आज आमकां आमच्या संवसारांत दिसना. ते जे सगळे गेल्या तांकां तांच्या कुटुंबियांक हें दुःख सहन करपाक शक्ती दिवची, कारण गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड एट ऑल लेवल्स. हांव परत म्हणटा, हांवें पयर स्टेटमेंट दिलो की आतां लोकांक घरांनी क्वॉरंटायन करता, त्या खातीर ती सेंटरां पडना. पूण आजून हॉस्पिटलांनी लोक स्ट्रेचरार आनी जमनीर न्हिदिल्ले आसा. This is the failure on the part of the government. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. पालिकेचो फंड जी सोडाक ट्रान्स्फर केला म्हूण मुरगांवच्या आदल्या नगराध्यक्षान पालिका मंडळाचो फोग काडला. पालिकेन उदरगतीच्या कामां खातीरचो फंड पालिकेच्या कामां खातीरच वापरपाक जाय, तशें करिनासतना हो फंड काडून जी सोडाक दिता आसतीत जाल्यार तें चुकीचें अशान पालिकेचो फुडार काळखान वतलो अशें ताचें म्हणणें. पालिकेक उदरगतीच्या कामा खातीर आयिल्लो फंड जी सोडाक दिवचो असो थाराव जर मुरगांव पालिका मंडळान घेतला आसात जाल्यार तो मुजरत फाटीं घेवचो अशें आदलो नगराध्यक्ष शेखर खडापकाराचें म्हणणें. अशें केलें जाल्यार पालिका कसलीच उदरगतीची कामां करपाक पावची ना अशें तो म्हणटा. सोडाक धाडिल्लो फंड परत घेवचो अशें ताणें मागलां. पळयात तांचें म्हणणें. 14 फायनान्स जे हांगासर टॅक्स कलेक्शन जाता, जसं की आमचे कोळशाचो टॅक्स आनी खंयचो टॅक्स, तो सेंटराक वयता. सेंटराक गेलो की ते कमिशन फॉर्म करता. कमिशन फॉर्म केल्या नंतर तो 12 फायनान्स जाल्लो, 11 फायनान्स, 13 फायनान्स, 14 आनी 15 फायनान्स. 12 फायनान्साक 32% आसलेले, त्याच्या पयलीं 11 फायनान्स, अशे पर्संटेज वायज आसले. ती पर्संटेज वाडोवन 14 फायनान्साक 42% मेळपाक लागले. जे कलेक्शन जाता इट इज इन क्रोर्स. आनी जेन्ना 14 फायनान्स पैसे जे धाडटा पळय न्हू, तेन्ना ते अशे वर्टिकली धाडप आनी हॉरिझॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करप. अशें कळ्ळें की 2016 जेन्ना फ्रांसीस डिसोजा
अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसलो तेन्ना हांगासर 35 करोड सँक्शन केल्लेले आनी हे 35 करोड्स गेली 4 वर्सां आमच्या म्युन्सिपालिटीन कितके जाण चेअरपर्सन जाले, कावन्सील आसा, ते पयशे तशेंच पडून आसलेले आनी आतां कळून येयले की हे पयशे हेंच्यांनी सुडाक ट्रान्सफर केला म्हणून. सुडा गव्हर्नमेंट स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सी. सुडा अशी एजन्सी आहे, गव्हर्नमेंट फंडेड एजन्सी, गोवा गव्हर्नमेंटान फंड केल्लेली. युनियन स्टेट गव्हर्नमेंट अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीक पयशे धाडटा डिपार्टमेंटाक. अर्बन डेव्हलपमेंट जाय जाल्यार सुडाक दिवंक शकताली, पूण ते कायद्यान बसना. पयशे येता लोकल बॉडीक म्हणून तेंच्यांनी लोकल बॉडीक धाडला आनी लोकल बॉडी अशी परते पयशे धाडटा. रॉंग प्रोसिजर फॉलो केला. हेंच्यांनी हे पयशे धाडच्या पयलीं डीएमए कडेन अप्रुवल घेवंक जाय आसलें, कावन्सील मिटींग घेवंक जाय आसली, लिगल ओपिनियन घेवपाक जाय आसलें. बेश्टे कसले प्रोजेक्ट तुमी स्टार्ट करता बाय फॉलोईंग रॉंग प्रोसिजर. हे चीफ ऑफिसर जावं कावन्सील अबाव 14 फायनान्स कमिशन जावन पडला. जाल्यार तुमी एक तुमचें एक कमिशन करा, 14 म्हणून 14 फायनान्स कमिशन म्हणून करा आनी धाडा जाय ते करा. लोक प्रश्न विचारचे ना न्ही, पयलींच कळटले. गव्हर्नमेंटाचो पयसो सारको यूज जावपाक जाय. आयज पॅन्डेमीक सिट्युएशन येयलें. पॅन्डेमीक सिट्युएशनान जर तुमी 1-2-3 करोड काडून मोडलेले वर्कर आमचे म्युन्सिपालिटीचे लेबर काम करताले तांकां ऑक्सिओमिटर दिया आनी कितें इक्विपमेंट दिया, सॅनिटायझेशन करा आसलें वॉर्डान, मेडिकल कितें तरी फॅसिलिटी दिवपाक जाताली. हे पयशे येयला सगळ्या वॉर्डान मोडपाक, रिटेनिंग वॉल काडपाची, गटार, फुटपाथ, कल्वर्ट, नाला, ब्रिजीस, बारीक बारीक कामां करपाक प्रत्येक वॉर्डान. मेन 14 फायनान्स कमिशनाचो रोलूच तो की लोकल बॉडीक पर्यंत जो फंड स्टेट कलेक्ट करता, सेंटर कलेक्ट करता, ते फंड सकल पर्यंत पावपाक जाय. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात आनी सांबाळात भलायकी तुमची आनी शेजाऱ्यांची. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.